20 वर्सां हांगा काम करता आमचे सगळे वर्कर्स आहा 20-25 वर्सां जाले ते काम करता. सडनली कोण डेलीचो एक्चुअली कितें टेंडर येताले ते 3-3 वर्सां चेंज जाताले आनी ते आमकांच दवरताले कामाक. अशें फर्स्ट टेंडरवालो येयलो की सडनली आमकां सांगनासतना विथआवट काय लेटर ना काय ना सडनली आमकां कामासून काडलो. तो दिल्लीचो कोण येयलो टेंडरवालो तो सडनली आमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय 1 म्हयन्या पयलीं आमकां काडटा म्हणून काय इन्फॉर्मेशन ना काय ना सडनली येवन आमकां कामासून काडले. आनी मागीर आमी सगळे डायरेक्टर कडेन गेले उलयले सर हम लोग को काम का क्या हुआ सडनली निकालो तो कैसा हम लोग किधर जाएगा म्हणलें तो म्हणून पळोवलो कितें आमी तुका घेता सगळ्यांक घेता आमी पयलीं आमी हिंगा 30 जाणां घेता मागीर तुमकां नेक्स्ट टेंडर येतलें तेन्ना आनी 30 जाणां घेतले अशें करून घेता म्हणून तेणें आमकां सांगलें तेणें. आनी आतां 3-4 म्हयने जाले आमी घरा कडेन अशें कांयच ना. आनी आतां सडनली पळयताले 12 जाणांक घेता म्हणटा 12 जाण अशें कशें घेतले 12 जाण 40 जाण भायर आमी घेता सगळ्यांच्या घरा पोटां बायल भुरगीं आहा सगळ्यांच्या सगळ्यांक घे न्हू कामां अशें जायना न्हू 12 जाणांक घेतले 10 जाणांक घेतले बाकी खंय वयतले. युनियन म्हणटा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें. लॉयन म्हणून एक टेंडर घालून तो न्यू जॉईन जाल्लो आसा पण हेजी कितें आसा ते न्यू यंग जनरेशन भुरग्यांक घेतले आसा हे जे 30-35 इतले वर्साचे लोक काम करता हेंच्या खातीर कांयच विचार करूंक ना. विचार करपाक जाय आसले हे सगळे गरीब लोक हे ह्या कामार डिपेंड आसले ते पण हितून कितें जायना. पण एअरपोर्ट जे नेगी आसा डायरेक्टर आसा नेगी आसा पळय तांकां लक्ष घालून हे जे इतले 50-60 जाण भायर गेल्ले आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन भितर घेवपाचें आनी एक कायम स्वरुपी काम तांकां दिवपाचें. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभू देसाय.